खडबडून खळवळून जागे जाले आनी ताजेर चर्चा जाली. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. 2 मानसोपचार तज्ञ आमचे कडेन आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात विठोबा म्हाळकार, जे एसिस्टंट प्रोफेसर इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियर आसात. त्या भायर ते भावनीक बुद्धिमत्ता ह्या विशयाचेरय काम करतात. आमचे मदीं आसात सुलक्षा गांवस, ज्यो सायकोलॉजीच्यो अभ्यासक समुपदेशक. हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येतां. म्हाका सांग की अशे तरेची जी पळय घटना घडली, ती घटना उजवाडाक आयली जेन्ना बापायन त्या चल्याचेर एसीड मारलें. ताजे तो पाल्टेर रावलो, 2 दीस पाल्टेर रावलो. म्हणजे एक रिवेंज, सुडाची भावना आशिल्ली. आनी ताजे भितर सुडाची भावना कित्याक आयली? कारण ताजे चलयेक आत्महत्या करपाक त्या चल्यान प्रवृत्त केली. त्या चलयेक ब्लॅकमेल करपाचो प्रयत्न जालो. ताजे बरोबर रिलेशनशीप आशिल्ले कांय फोटे दाखोवन ताका भिवपाचो प्रयत्न जालो. ही सगळे घडणुकेचे तुज्या मनाचेर रिफ्लेक्शन कितें जालें? नमस्कार सगळ्यांक. पयलीं म्हटल्यार ही एक बरी सेन्सिटीव गजाल. जेन्ना आमी आयकलें एक 8 दीस पयलीं जेन्ना ही गजाल घडली तेन्ना, आनी ती आयकल्या उपरांत ताजे खुबशे फाटे डेवलप जाले. पयली गजाल म्हणजे जेन्ना एक चलो चली वांगडा येता, ते एक रिलेशनशीप समज तर डेवलप जाता, हो एक साहजीक प्रकार आसता. कित्याक लॉ ऑफ एट्रॅक्शन जाका आमी म्हणटात. बरोबर. आनी ताजे उपरांत ताजो एक जो आउटपूट जालो तो म्हणजे खंय तरी एक फसवणूक जाली अशें रिपोर्ट केल्लें वता. आनी तेज्या उपरांत अशें दिसलें की चलयेन आत्महत्या केली. आनी मागीर त्या सूड भावनान उठून ताज्या बापायन एक रिवेंज घेवपाचें अशें एक थारायलें. आनी ते रिवेंजफूल एटिट्यूडान तेणें तें कार्य केलें. आतां हांवें तर रिफ्लेक्ट केलें जाल्यार म्हाका हातून पयली गजाल जी दिसता ती म्हटल्यार हताश जावन ते चलयेन आपलो जीव दिलो. सो आयडियाज ऑफ होपलेसनस आनी हेल्पलेसनस खंय तरी आयल्यो तांकां. फायट आवट करूंक ना ताणें, तो एक मुद्दो जाता. दुसरो म्हणजे जेन्ना ही घटना घडली, बापायन परस्यू केलें आनी ताणें घडी हताश फील केलां आसतलें. आनी जेन्ना आमी ग्रीफ स्टेजींतल्यान वयता तेन्ना पयली स्टेज आसता डिनायल, जे आपले चलये कडेन जावचेंच ना अशें आमी चिंततात. आनी दुसरी स्टेज जी आसता ती आसता एंगर. सो एंगर जेन्ना आसता पळय तेन्ना मनीस रिवेंजफूल जावपाक शकता. आपल्या भुरग्याक समज जर अशें जालां जाल्यार हाजो सूड खंय तरी घेवपाक जाय, हाजो बचपाक काडपाक जाय अशें घडये ताका दिसलां आसतलें. आनी तो तेणें स्टेप घेतला आसतलें. पूण हें करता आसतना ताणें कायदो हातीन घेतलो आनी ते सगळें मॅस जावन पडलें, ताका अरेस्ट केलो. सो जेन्ना आमी चिंतता पळय, एक रागाचेर ताबो आसप ना, ग्रीफ जाता ती कशी हँडल करप ना, ही एक थंयसर आमकां दिसून पडलें. सो एक कडेन आयडियाज ऑफ होपलेसनस हेल्पलेसनस, एक कडेन हताश आनी एक कडेन गिव अप करून एंगर हाडप, हें आमकां दिसता. हांव तुजे कडेन येतां. आमी सुलक्षा कडेन. सुलक्षा बाय, तुका ही घटना घडटकीर तुज्या मनान कितें अशें तरंग कितें उठलें? हांव जेन्ना ह्या घटने कडेन पळयतां तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हणजे 2 कुटुंबां म्हाज्या समोर येता. आनी आज जी 2 कुटुंबां आनी त्या कुटुंबांक जोडलेले 2 गांव आज डिस्टर्ब्ड आसात. ओके, सो इट इज नॉट की 2 भुरगीं, एक भुरगें आमकां आमी संवसाराक अंतरले, एक भुरगो जिवना कडेन झुंज दिता. हाज्या बियॉन्ड वचून 2 कुटुंबां आज हाल्ल्या. ओके, आनी ताजो धागोदोरो जो आसा तो एका वाडट्या वयाचेर भुरग्यांच्या मनान निर्माण जाणाऱ्यो ज्यो भावना आसा त्या भावनांक खंय तरी योग्य मार्गदर्शन, योग्य ताका खंय तरी एक बरें ताका शेप किंवा तांकां मार्गदर्शन ना लाभल्या कारणान ही सगळी ती वाहवत गेली आनी तातूंतल्यान ही सगळी घटना घडली आनी जाचो आज परिणाम समाजाचेर आसा. सामकें सुलक्षा बाय, तुवें बरें सांगलां. होच विशय घेवन विठोबा तुजे कडेन येता. कितें जाता, चलो चली अल्पवयीन आसतकीर तांचे जेन्ना रिलेशनशीप तयार जाता न्ही, समाज ताचे कडेन दुबावान पळयता. आनी मागीर ह्या अशें स्टिगमेटायज अशे दुबावान पळोवपाचे जे पळय घटने उपरांत चलयेक एक्सप्लॉयट करपाचो प्रयत्न जाता, चली हेल्पलेस जाता. अशे वेळार त्या चलये कडेन किंवा चल्या कडेन पालकांनी कशे तरेन पळोवप, कशे मदतीचे हात फुडें करप, कशे तरेन तांकां एप्रोच जावप? ओके, सो आमी आतां जेन्ना एडोलसंट म्हणटा वा अर्ली एडल्टहूड म्हणटा पळय, एक वॉलेटायल एज आसता जातून आमी कसलीय डिसिजन घेवपाक शकतात आनी आमी फुडें सरतात आनी तें बरें काय वायट हें चिंतनात. सो हें डिसिजन घेतल्या उपरांत ताजो सायड इफेक्ट जातलो काय बरो इफेक्ट जातलो हें आमकां कालांतरान कळटा. पूण हाका तर आमी आळो घालतले और हाका तर आमी कंट्रोल करतले जाल्यार एक म्हटल्यार पेरंट्साची नजर आसची पडटली. ते म्हटल्यार कितें आपलो भुरगो करता, तो कोणा वांगडा आसा, कशें ताजें रिलेशनशीप चल्लां, तो घरा टायमार येता काय, ताच्या भितर आपल्याक कितें बदल दिसता काय. पयलीं तो बरो उलयतालो, आतां एकटोच रावता, मोबायला भितरूच आपल्याक तो दिश्टी पडटा. ताका तर आमी कितें सांगलें जाल्यार तो पयलीं जसो करतालो तसो आतां करना. चलो जावं चली, जेन्ना आमी ऑब्जर्व करतले पळय तेन्ना कितें जातलें की तो जो एक फ्लोआन वयतालो त्या फ्लोआ कडल्यान तो खंय तरी सायडीक सरला हें कळटलें. दुसरी गजाल जे आमी स्टिगमटायज करता म्हणटा पळय, ते सोसायटीन स्टिग्मा इज देर, बट गोवन सोसायटी तरी तितली ओपन आसा वेर रिलेशनशीप आर एक्सेप्टेड. बट मागीर कितें जाता, जेन्ना कास्ट सिस्टम येता और जेन्ना शिक्षणाचो प्रश्न येता, हे सगळे प्रश्न काडून
कालांतरान कितें जाता चलो सायडीक सरपाक सोदता ऑर फॅमिली ताजेर दबाव हाडपाक शकता आनी मागीर तें रिलेशनशीप खंय तरी टर्मलान वयता. आमी कितलीशीच रिलेशनशिपाक पयल्यात जी 2 वर्सां 4 वर्सां चल्ल्यात पूण ताजे उपरांत जेन्ना पेरंट्सांचो हस्तक्षेप जाला पळय तेन्ना ती हे वायर गेल्यात. म्हणजे कितें जाता पेरंट्स एकूच नदरेन ताका पळयतात की ना चलो चली आपल्या आदेशा भायर वचूंक शकना. पूण होच तर आमी एक नजरिया बदललो की भुरगो जर एक डिसिजन घेता त्या डिसिजनाक आमी चालना दिवप आनी ताजेर नजर दवरप. हें तर आमी फोकस चेंज करीत जाल्यार घडये हांगा रिलेशनशीप जाता पळय ताजेर एक बरें सोल्युशन आमी काडपाक शकतले. एका हांव एक प्रोसेस म्हणून पळयतलें. आय एम लुकींग एट इट एज अ प्रोसेस की जेन्ना भुरगें वयान येता ताच्यान थोडेशे हॉर्मोनल चेंजीस नॅचरली जातात. ओके, ताका लागून वाडट्या वयानुसार तांच्यान वेगवेगळें जें एकमेका बद्दलचें आकर्शण आसा, आकर्शण इन द सेन्स कोणाच्या तरी कंपनीन रावपाक आपल्याक आवडटा. तातूंत मागीर खुबशे बाकीचे फॅक्टर्स आसतात, तांचे लुक्स, तांचे सेल्फ एस्टीम, ती स्वता कडेन कशी पळयता एक मनीस म्हणून स्वताक कोणा कडेन, तांचे एटॅचमेंट पॅटर्न्स कुटुंबान ती कशी वावुरता, तांच्या आई बाबा कडेन, तांच्या भाव भयणां कडेन तांची कशी रिलेशनशीप आसता, तांकां कशी तांची मन बांदलेली आसता घरान, ह्या सगळ्या फॅक्टरांचो परिणाम एका वाडट्या वयाच्या भुरग्याचेर आनी एक जाता. फॅक्टर ताका हांव जोडूंक सोदता तो म्हणजे कितें जाता की घरान समज तर तो मोग मेळना आनी भायर समज तर तो कोणी ते दाखयता जाल्यार आमी वावत वयता. सो तेन्ना कितें जाता तेन्ना आमी कितें करतात खंय कित्याक basically self esteem. हो इशू गोंयच्या फॅमिलीनी खूबदां म्हाका दिसता. समज चलो आनी चली आसत न्ही, चलयेक इल्लो उणो मोग दिवपाची एक प्रवृत्ती समाजान भितर सुदैवान सुदैवान गोंयान तरी आमी म्हणटा कितें आमी चलयो मानान वावुरतात आज गोंयान तरी. तातूंत कितें आसा की म्हाका दिसता आनी एक फॅक्टर जाता की भुरगें ल्हान आसतना ताचें खूब कोड कौतूक जाता. जस जशें तें वयान येता वादावादी सुरू जाता. म्हणजे भुरगें आपलें मत मांडपाक लागता की म्हाका हें आवडटा, म्हाका हें आवडना, म्हाका हें जाय, हें ना, आनी तांच्या स्पेसान ती वचपाक लागता. तुमचो पॉयंट हांव कॉन्ट्राडिक्ट करपाक सोदता कित्याक नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोचो एक सर्वे आयलो आनी त्या सर्वेन ते कितें म्हणपाक लागले की गोंयान जी सुइसायड रेट आसा पळय ती 16.9% आसा बरोबर. आनी नॅशनल एवरेज जी आसा पळय ती 10% आसा. हेजो अर्थ असो जाता की विकान 5 जाण सुइसायड करता गोंयांत. आनी ह्या तुमच्या क्वेश्चनाक दुजोरो दितना हांव म्हणटलो की मॅक्झिमम आर फिमेल्स. सो जेन्ना आमी म्हणटा पळय जेन्ना उणो मोग मेळटा काय ताजेर आमकां पोंडर करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक सांग, जेन्ना रिवेंज किंवा हार्म कोणाक दिनासतना अशें जेन्ना पळय आपल्यालें भुरगें खूब त्रासान आसा, ताका एक अशे तरेची घडणूक घडटा तेन्ना पालकाच्या हातान सायकोलॉजिकल किंवा इमोशनल अशें कितें हत्यात आनी कितें करपाची गरज आसा? हें एका दिसाचें न्ही. ही जी गजाल आसा ती एका दिसाची घडूंक ना की बाबा आज तें भुरगें ताच्या प्रेमान पडलें फाल्यां सकाळीं. इट हॅज बीन अ प्रोसेस. ओके, आनी हें जेंचें तें दोगांयचें जें आकर्शण आशिल्लें तें काय ती खंय बंद दरवाज्यान घडनाशिल्लें, तें आकर्शण आशिल्लें ताच्या आजूबाजूच्या सगळ्याक धरून शाळा पासून फ्रेंड्सां पासून तें घरा पर्यंत हें सगळ्याक खबर आशिल्लें. कित्याक ही जी गजाल आसा ती इट्स क्वायट ओपन. ओके, सो अशें न्ही की बाबा 2 मनशां रिलेशनशिपान आसा तें म्हणजे आमचे कडेन अशें आसा की खंय पाक सुद्दां हाडलें जाल्यार सगळ्यांक कळटा. सो त्या दृश्टिकोनाच्यान ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ह्यो गजाली जाता. एक्सेप्टन्स मेळना कसलेय गोश्टी कडेन जेन्ना एक्सेप्टन्स मेळना ती गोश्ट लिपोवन करतात आनी ती लिपोवन करतकीत गोश्ट तेका आनी स्पेशली आमचे कडेन जो मोबायल आसा आमकां दिसता कितें आपणें अमक्याक मेसेज धाडल्या ती उरली बंद, आपणें केली, आपल्याक खबर आसा मोबायल असो परतिलो काय विशय सोंपलो अशें दिसता. बट हें जें लिंक आसा इट्स एन ओपन लिंक. ओके, सो थंय म्हाका दिसता सगळ्यान इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणजे ह्यो गोश्टी भुरगीं वाडटलीं, पालकत्वान प्लस मायनसीस आसतले, पूण तेज्या बरोबर जर अशे इश्यूज आसा जाल्यार वॉट डू वी डू? ह्या भुरग्यांक रिलेशनशिप्स हो जो आमी अजुनूय टाबूड इश्यू म्हणटात ताजेर खंय तरी मार्गदर्शनाची गरज आमी आसा. कितें करपाक शकता मेन म्हटल्यार पेरंट्सांनी अवेअर जावचें पडटलें. खंयचोय मुद्दो जो आसा पळय तो उलोवपाक फुडें सरचें पडटलें. आनी आमी जशें म्हणटा आतां पेरंट्स सजाण जाल्ले आसात. सो फुडें सरल्या उपरांत कितें जातलो तो स्टिग्मा सायडीक सरतलो एक म्हटल्यार. आनी मेंटरींग प्रोग्राम समज तर जायत जशे स्कुलांनी बीन जातात, पण स्कुलांनी आमी कावन्सिलींग बीन दितात, पण मेंटरींग प्रोग्राम समज जायत जाल्यार थंय हो विशय आमी हाताळपाक शकतले. आनी पेरंट्सांक खबरूय आसपाक जाय जर तर आमी हाताळपाक शकना खंयचो विशय जाल्यार रिफर कोणाक करपाचें, कोणाक सांगपाचें, कोणाची मध्यस्थी घेवपाची. हातून भितर हातून इंटेन्स रिलेशनशीप आशिल्ली अशें दिसता. अशे वेळार फक्त पालक येना, एक समाजाचो भागय तातूंत भितर, कारण हो प्रकार फक्त 1-2 जाणांक मोठ्या प्रमाणात हांगा आय वूड से इंटेन्स रिलेशनशीप ह्या ज्या 17-18 वर्सांचे जे आसता ती इंटेन्स रिलेशनशीप न्ही.
हे इन्फॅच्युएशन Infatuation, yes. बेजीक अट्रॅक्शन आत्मीयता आसना हांव तुजो मोग करता हाका फक्त एक लाल हार्ट इथपर्यंतूच तें मर्यादीत आसता बट तेज्या आनी आय केअर फॉर यू बट हातून आनीक थोड्योशो गजाली आसा एक म्हणजे जेलसी एग्रेशन हें रिलेशनशिपान जाता एक मनीस दुसऱ्या मनशाचेर आपलीची ती प्रॉपर्टी म्हणून पळयता द गर्ल ऑर द बॉय इज लुक्ड अप एज पॉझेसिव्हनेस जो आसा ही म्हजी प्रॉपर्टी Exactly, सो ह्या गोष्टी ज्यो रिलेशनशिपान आसा दोज आर थिंग्स विच आर क्रिएटिंग आणि हातून दुसरो वाटो जो आसा दुसरी सायड आसा ती म्हटल्यार कित्याक कॉम्पिटिशन अशें वाडलां की यू हॅव टू सस्टेन इन दॅट रिलेशनशीप And you have to have a रेलेवंट bond- रावपाक हा. जाय सो चलो फाल्यां म्हणटलो की आपल्याक ऑप्शन्स आसा चली म्हणटा तर आपल्याक ऑप्शन्स आसा तेन्ना ते शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशीप जाता आनी जेन्ना ते शॉर्ट लिव्ड जाता तेन्ना मागीर हावे दावे पॉझेसिव्हनेस जेलसी हे सगळे फॅक्टर येवन म्हाका- लव कॅन टर्न हातून भितर jealousy is seen as possessiveness is seen as love It's- Possessiveness हांगा is- भुरग्यांक जर मार्गदर्शन गरज आसा तर तीच, ओके म्हाका एक थोड्या वर्सां आदली केस आठवता ते भुरगें आयलें आनी म्हणपाक लागलें शी गॉट अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी आनी त्या भुरग्यान येवन ताका आनी इट वॉज अ मिडियाचेरूच म्हणून सांगता त्या चली भुरग्याक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्ली की एका मिडियाक काम करपाची द बॉय वेन शी वेंट एंड टोल्ड द बॉय चल्याक सांगलें ताणें चल्यान ताजें थापट मारलें तें भुरगें बरें येवन सांगता की म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली पूण म्हाज्या बॉयफ्रेंडाक हांवें तें केल्लें नाका सो तें आपूण फाटीं सरता आनी ताणें म्हाजेर थापट मारलें सो दॅट इज लुक्ड अप एज म्हाका एक पॉझेसिव्हनेस सांग हे पॉझेसिव्हनेस हें दुयेंस ताका दुयेंस म्हणूनच पळोवपाक जाय आमी जेन्ना पळय कॉलेजीन आशिल्लीं न्ही तेन्ना चलो चलयां मदीं अशे तरेची चर्चा जाताली म्हणजे तूं लक्षांत धर 25 वर्सां फाटीं आमी आमच्या कॉलेज जिवनान मित्रांनी मैत्रिणी एकठांय येताली किंवा लवर्स एकठांय येताली तेन्ना पॉझेसिव्हनेस वायट एट्रॅक्शन अशे तरेचें आसप दुसऱ्या मनशा बद्दल तो रिस्पेक्ट ही चर्चा जाताली आज 25 वर्सां नंतर परत तोच प्रश्न पॉझेसिव्हनेस ते दुयेंस वाडटा हें कितें म्हणजे एक म्हणजे कितें तर हें मनीस हें म्हजें एक गोश्ट सो दॅट समथींग कॉल्ड एज फियर ऑफ लुजिंग फियर ऑफ लुजिंग जेन्ना आसता पळय तेन्ना फियर ऑफ पॉझेसिव्हनेस लुजिंग आसूं रे ते चलयेक जेन्ना रिस्पेक्ट मेळना पॉझेसिव्हनेसान रिस्पेक्ट ना So तो केन्ना पॉझेसिव्हनेसान हिंसा आसा ते कित्याक लागून जाता बिकॉज त्या चलयेचे सेल्फ अवेअरनेस ना ते सेल्फ अवेअर ना आणि दुसरें म्हणल्यार त्याचो इमोशनल कंट्रोल ना इमोशनल कंट्रोल सिंपल एक्झाम्पल दिता तुमकां हांव की एक रिलेशनशिपान आसले एक जोडे आनी तेंचे ब्रेकअप जालो आनी ब्रेकअप जालो तेन्ना सुदैवान त्या दिसा ते चलयेक एक कॉल लेटर आयलें आनी ते कॉल लेटर घेवपाचें सांगून ती चली म्हणपाक लागली आपलें सगळें सोंपलें आपूण आतां कांयच उरूंक ना आपूण आपलो जीव दितले दॅट मिन्स वन ऑपॉर्च्युनिटी वॉज देर आनी हांगा एक रिलेशनशीप फेलियर जाता पूण ते रिलेशनशीप फेलियर तेज्या लायफान इतलें हावी जाला की ती ऑपॉर्च्युनिटी ताका दिसना म्हणून तांकां भुरगीं म्हटल्या म्हणून हेंकां जर जाणीव आशिल्ली नातें म्हणून कितें खबर आशिल्लें किंवा मोग म्हणून कितें खबर आशिल्लो आत्मीयता म्हणून कितें हांगाच खबर आमचो रोल एज पेरंट्स येता की self-awareness. परत पेरेंट्स म्हणटात आतां जालां अशें की पेरेंट्सा परस भुरगें शाळेन कॉलेजीन चड वेळ आसता एक टीचर किंवा मानसीक संस्था मानसीक विशयाचेर काम करपी संस्था हांचो रोल हांगा कितें दुसऱ्या कॉलेजींनी हे अशे तरेचे कावन्सिलर्स काम करतात तांकां आतां मोठ्या प्रमाणाचेर सरकारान अपॉयंट केले तांचो रोल कितें विशेशतः टिचराक जेन्ना पळय कळटा की अशें एक चली किंवा चलो रिलेशनशिपान आसा तांचे रिलेशनशीप सुदृढ ना हेल्दी ना तेन्ना टिचर तातूंत भितर रोल प्ले करता काय टिचर म्हणटा हे तुमचे येस एब्सोल्युटली हें तर म्हाका दिसता की तो रोल प्ले करता एक गजाल आसता की कावन्सिलर अपॉयंट केल्ले आसतात आनी टिचरींक सुद्दां शिकयल्लें आसता की बिहेवियरल समजा तर इश्यूज आसात वागणुकीन बदल जाता ते कशे आयडेंटिफाय करपाचे ते आयडेंटिफाय केल्या उपरांत तांच्यांनी ते कावन्सिलराक सांगचे पडटात नाव कावन्सिलराचो रोल आसता की ताणें ती हिस्ट्री घेवन ते आयडेंटिफाय करप आनी फुडें रेफरल जाय काय ना हें पळोवन घेवप ऑर कावन्सिलींग सेशन थंयच करून ते आपूण सॉल्व करपाक शकता काय पळोवप आनी जशें तुमी मानसीक संस्था म्हणलें पळय गोंयान काम करतात हांगा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रिक एंड ह्युमन बिहेवियर असली संस्था आसा आनी बरी गजाल म्हणजे आमचे कडेन एक हेल्पलायन आसा 14416 हो जो नंबर आसा तो टोल फ्री नंबर आसा जर म्हाका कितें समज तर प्रॉब्लम आसा मानसीकरित्या समज तर हांव हँडल करपाक शकना तो टोल फ्री नंबर डायल करात आनी तातूंत कितें जातलें एक सिस्टमान तुजी मॅसेज रिकॉर्ड जातली तुका थंयसर तो कावन्सिलर आहा तो कॉन्टॅक्ट करतलो हें सगळें कॉन्फिडेन्शियल जाता आनी तुमी ताका सांगपाक शकतले आनी फुडें तज्ञांक समज सांगपाक जाय ते तज्ञांक सांगून तुका कॉन्फिडेन्शियल केअर सुद्दां दिवपाक शकता हातूंत कितें जाता जे तुमी आवय बापाय कडेन उक्ते करपाक शकना फ्रेंडाक सांगपाक शकना ते तुमी कोणाक तरी सांगता जो ती गोपनीय दवरून तुमकां हेल्प करता म्हणजे तुम्ही जीव वाचयता
पळयतल्यार सुरक्षा म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर फाटले तुमी चर्चा केल्या बरोबर Yes. सी इट इज हो व्हेरी हेल्पलायन नंबर आसा ताका खूपशे फोन येतात अशे तरेची चर्चा आसा हय. सो हाजेर चर्चा जाल्या फाटल्या वेळार झाला म्हणजे कितें तर कित्याक हेल्पलायनाक फोन कित्याक करप आपल्या इश्टा कडेन दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट Yes. थिंग जें सांगपाक जाय भुरग्यांक कित्याक आजची जी ही चर्चा आसा पळय न्ही ती माध्यमांनी हो विशय उखलून धरला प्रत्येक जाण डिटेल्स दिता त्या भुरग्याक एडमीट केला तांच्या पेरंट्सांनी हें सगळें करपाक आजची ही चर्चा न्ही तर आय लूक एट दीस एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट अवेरनस भुरग्यां मदीं की जेन्ना तूं हेल्पलायनाक फोन करता आनी इश्टाक एखादी गोष्ट मनांतली सांगता हातूंत फरक आसता हेल्पलायनाची ते सायडीन एक तज्ञ आसता जो तुजी मानसीक अवस्था समजून घेता तुजें भुरगेपण समजून घेता तो तुका विदावट एनी जजमेंट तुवें केलां तें तूं मोगान पडला तें चूक काय बरोबर हें मोरॅलिटी डिस्क्रिमिनेशन करनासतना तुजें आयकून घेता तुका एक मनीस म्हणून तुज्या मनांतली भावना खरी म्हणून समजून घेता म्हणून हेल्पलायना कडेन उलोवप कावन्सिलरा कडेन उलोवप हें खूब इम्पॉर्टंट आनी मेन दुसरे भशेन तर सांगपाचें जाल्यार जो तज्ञ आसतलो कावन्सिलर आसतलो जाका आमी कोंकणीन जशें म्हणटात ताणें चड पावसाळे पयल्ले आसता सो चड पावसाळे पयल्ल्या असल्या कारणान जेन्ना तूं मित्राक सांगता तो तुज्याच एजीचो आसता एजीचो सो ताचें थिंकींग प्रोसेसूय सेम आसूंक शकता सो तूं जेन्ना तज्ञा कडेन उलयतलो तेन्ना खऱ्यांनीच तुका एक बरो तातूंतल्यान सल्लो यू आर जेन्युअनली हर्ड तुका कोण तरी आयकता विदावट जजमेंट हें आनी त्या वयाचेर न्ही तें गरज आसता की आनी हें इवन घरांनी जाता बऱ्याचदा कितें जाता हांव म्हाजी भावना सांगता हांव अमक्या वांगडा वचूं म्हजें जप करून एज अ पेरंट रिएक्शन हांव एक पालक जप करून आमचें रिएक्शन कितें जाता कित्याक कोणा वांगडा वयता केन्ना येतलो हें जाता भुरगीं डिफेन्सीव जाता सो हांव उक्ते मनान सांगपाक की हां म्हजो एक चलो मित्र आसा किंवा चली मित्र आसा ताका म्हण आतां ह्या घटनेन सुद्दां पळया त्या भुरग्याक शी वॉज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस जीव वॉटेवर जें कितें मिडिया सांगता की ताजो जीव गेलो जीव दिलो हें कितें जें आसा तिथपर्यंत येयसर म्हाका अशें घरान इतकी नातीं आसतना 17 वर्सां पर्यंत म्हाका एकूय अशें नातें दिसलें ना की हांव जड उघडपणान वचून म्हाज्या शरिरा कडलो खेळ सांगतलें ओके दीस इज समथींग वीच नीड टू बी अंडरलायन प्रत्येक पालकान हाजेर विचार करपाची गरज आसा प्रत्येक शिक्षकान किंवा जे भुरग्यां बरोबर जीं काम करता ताणें प्रत्येकान इन्क्लुडींग आमी कावन्सिलर्स की आमी भुरग्यांक समजपाक खंय तरी कमी पडटा हें अंडरलायन करता हांव आनी पेरंट्स आनी टिचर्स जेन्ना आमी चडसो बरं, टायम तूं तूंच ताका जाप दिली भुरग्यांक समजोवपाक कमी पडप भुरग्यांक कशे तरेन बरें समजून घेवप हातूंत भितर 2-3 प्रश्न आहा पळय आतां आवय बापूय दोगूय जाण काम करतात येस सायकोलॉजिकल इश्यूज इतले कॉम्प्लेक्स जाल्यात की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल भायरय हाजी वाच्यता करपाक आवय बापाक कितें तरी दिसता तातूंत जर गांवांनी जर अशें जर घडत जाल्यार गांवांत चितू जातली आपली नांवां पेड्ड्यार जातली अशें सो कशे तरेन तूं म्हणटा पालक कशे तरेन रोल प्ले करूं शकता येस पयली गजाल हांव मानता की आमी पेरंट्स सामके आतां बिजी जाल्यात बोथ द पेरंट्स आर वर्किंग भुरगो एकटो आसता टॅक्नॉलॉजी आसा मोबायल सगळे ताचे कडेन आसता आनी एक्सेस सगळे कडेन ताका आसता सो तो खंयी भटकुपाक शकता बट एक रुटीन आमी करूंक शकता एज पेरंट्स की हांव चड टायम म्हणना एटलीस्ट 45 मिनिट्स तुमी तुमच्या भुरग्या कडेन दियात आयचो दीस तुजो कसो गेलो कितें चॅलेंजीस असले मनान तुज्या कितें विचार चलता हातून आमी कितें करतले हातून आमी तांकां वेंटिलेट करपाक हेल्प करतले आनी भुरग्याचें मन जें आसता तें प्रेशर कुकरा भशेन प्रेशर कुकरान आमकां समज जर शीत करपाक जाय जाल्यार आमी भितर तांदूळ घालतले उदक घालतले आनी प्रेशर कुकर बंद करतले आनी कुकर आमी गॅस स्टोवाचेर दवरतले आमकां तो रायस जालो म्हणून कसो कळटलो जेन्ना सिटी वाजतली आनी स्टीम वाजतली ती स्टीम आनी सिटी येवंकूच ना जाल्यार तो प्रेशर कुकर फुडपाक शकता सेम थिंग ती मायंड जी भुरग्याची आसती तो प्रेशर कुकर जेन्ना तो उलयतलो तेन्ना तें वेंटिलेशन जातलें स्टीम येतली आनी विसल येतली तेंच आमी तांकां हेल्प करतले ती सिटी आनी विसल काडपा खातीर आमी पेरंटल रोल करपाक शकता स्कुलान आमी कितें करूंक शकता खुबशे संस्थांनी न्ही विशेषतः कॅथलीक चर्च हातूंत बरो रोल प्ले करता जेन्ना लग्न जावपाचें आसतात न्ही कोणी तेन्ना तांकां ते वर्कशॉप प्रीमॅरिटल काउन्सिलिंग मॅरेज कोर्स एक्झॅक्टली अशे तरेचे हिंदू वेवस्थेन आमी खंयचे आमचे कडेन इतली देवळां ते देवळां इतली श्रीमंत आमचे मठ इतक्या फुडें वचच्या पयलीं न्ही हांव पयलीं अंडरलायन करूंक सोदतां तो म्हणजे यंगस्टरां मदीं टिनेजरां मदीं प्रेमाची जी भावना आसा ती आसा ओके आज आमी ती स्टिग्मटायज केल्या सारकें ते जे इट इज ऑलवेज सेड इन विस्पर्स तें तेज्या वांगडा भोंवता आर यू सेईंग इट बाय कन्सर्न तुका जर तें दिसलां एंड इफ यू फील दॅट द चायल्ड इज अनसेफ हांव म्हणना रॉंग ऑर रायट न्ही इट इज अनसेफ खंय तरी तेंच्या जर हेंच्या सेफ्टीक जर हें आसा
यू गो अँड टॉक टू द चाइल्ड आउट ऑफ कन्सर्न. आणि ते ट्रान्झिशनूय घडलां आता. ते म्हणजे कशें जाला, मोग आमी केला आनी आतांय भुरगे करता आसतले, बट ते ट्रान्झिशन कशें जाला, जशें टॅक्नॉलॉजी वाडल्या तशें तें दिसपाक लागला सगळे कडेन, ताचो एक्सेस सगळे कडेन चड जाला. आमी घडये जेन्ना मोग करताले तेन्ना अशी टॅक्नॉलॉजी डेअरिंग कम्युनिकेशन आनी नाशिल्लें, आमचे वेळ डेअरिंग नाशिल्लें. Correct. आतां वेगवेगळ्या मिडियाक लागून म्हणा किंवा बाकीच्या हाका लागून दोगूय जाण इतले डेअरिंग जाले. डेअरिंगा बियॉन्ड आय वूड से बाउंड्रीज, Yes. ज्यो हेल्दी बाउंड्रीज आसल्यो त्यो cross जाल्यो रिलेशनशिपान. आसा, कित्याक म्हाका दिसता आदी सुद्दां इवन तुमी कांय वर्सां आदल्या फाटले मुवीज पळयात, ओके, थंय जे कंटेंट येताले तें कंटेंट ओपन कंटेंट नाशिल्लें. 2 फुलां, इवन इफ इट वॉज तांकां जर कितें दाखोवपाची इंटिमसी दाखोवपाची आसा तातूंत 2 फुलां दाखयलीं आनी कितें. Now there is a lot of content which is there. So ह्याचो भावनाचेर परिणाम जावचो ना भुरग्याच्या. आता रिसर्च कितें म्हणटा की एक सर्वे जाली तातूंत म्हणटा की फिजिकल इंटिमेसी म्हणजे फिजिकल इंटरकोर्स जो आसा तो 11 ते 13 वर्सां मेरेन जाल्लो आसता रिलेशनशिपान. इतले तर आमी फुडें पावलेले आसात जाल्यार देन द कंट्रोल बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट. अशे तरेचे सर्वे गोंयान आसात ना, दिस इज ऑल ओव्हर इंडिया. ऑल इंडिया. सो आजून गोंयान आसात. आसात. सो हाजे कडेन आमी कशें पळयतात, आवय बापूय चलो किंवा चली 13 वर्साचेर गेलें की ताका फिजिकल इंटिमेसी म्हळ्यार कितें, सेक्स म्हळ्यार कितें, ताजे परिणाम कितें, दुश्परिणाम कितें हें सांगता ना. सांगा एक्सटेन्सिव्ह जायना न्ही, जायच ना. ओके, हांव म्हणटा कितें 75 to 80% हें जायना. स्कुलान फक्त मातशें सेक्स एज्युकेशन म्हणून टॉपिक आसता, पूण तोय तितलो एक्सटेन्सिव्ह वचना. ताका लागून कितें जाता, आमचे बायोलॉजी लेसन्स आमी स्किप करतात. म्हणजे थंयच आमी सांगता की दिस इज समथींग, हे बंद दरवाजा फाटली गजाल. बेजीक अवेरनेस जेन्ना शरिराची येतली, तुमी सगळें नॉर्मलायज करपाक उठल्यात, ओके, थंय भुरग्याचें मन तें वाडटा आसतना ताज्यो ज्यो पळय अप्स एंड डावन्स आसात, तेजे जे प्रश्न आसात ते नॉर्मलायज करपाक, ते आन्सर करपाक आमी कित्याक उठना. पूण अशे तरेचे हाजे पयलीं आमी आयकल्लें अशे तरेचे क्लासीस वर्गान आसताले आनी वर्गान आसात. सो त्या वर्गान अशे तरेचे डिस्कशन जावपाक नाका. ते एक्सटेन्सिव्ह डिस्कशन जायना. एक कार्यक्रम आसा, एक आय एम नॉट एक्झॅक्टली शुअर, एक जननी म्हणून कार्यक्रम आसा जाच्या अंडर रिप्रोडक्टिव्ह सेक्शुअल हेल्थाचेर अवेरनेस जाता. तितून बरे टॉपिक कवर जाता, मेंटल हेल्थ, तातूंत सायकोसोशियल इश्यूज आनी बायोलॉजिकल इश्यूज असो धरून तो पूर्ण वाडपाचें जें हें आसा. बट हे प्रोग्राम्स कशा तरेन कंडक्ट जातात, कित्याक हांव खुबदां शाळेंनी वयता, हितूंतल्यान हांव जननी कार्यक्रमान बरेचदां भुरग्यां कडेन उलयलां. तांकां हांव सादो प्रश्न विचारतां, बाबा रे म्हाका सांगात की भुरगें जें आसता तें वेर इज वेन द चायल्ड इज कन्सिव्ड तें खंय आसता. ओके, बऱ्याचशा भुरग्यांक तें खबर आसना. तांचो सादो प्रश्न आसता, आन्सर आसता की तें पोटान आसता. इवन द कन्सेप्ट, द बायोलॉजिकल हें जी आसता ती खबर, भुरगीं तितकी नाईव आसता. एंड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तेंचें जें आसता तें एक्सप्लोरेशन, दे आर इन एन एक्सप्लोरेशन स्टेज. ओके, ती आनी त्या प्रश्नांच्या उत्तरान ती सोदीत स्वता वयता. आनी डिजिटल कंटेंट इतकें अवेलेबल आसा की म्हाका आय ओपन माय फोन अँड आय गेट ओपन कंटेंट. ते माध्यम ताका हातीक धरून खंय व्हरता ते ताका कळ सुद्दां ना. रायट सोर्स काय रॉंग सोर्स तो सुद्दां कळपाक मार्ग लागना. सो हें जें पळय मोबायल कसो वापरप, तो म्हणटा अशे तरेचो कंटेंट, हें आतां हाका उपाय कितें? डिजिटल बाउंड्रीज, हेल्दी डिजिटल बाउंड्रीज. हेल्दी बाउंड्रीज पयलीं म्हणजे आमी कुटुंबान सांगुया, ओके, की जेन्ना भुरग्याच्या हातान मोबायल दिता तेन्ना सांगूंक जाय की बाबा, जशें आमी भुरग्याक रोड क्रॉस करपाक शिकयलें, हाताक धरून शिकयलें, ती तांबडी लायट बंद आसतली पळय तेन्नाच तूं परतडी वच, हें जेन्ना सांगता तेन्ना हो मोबायला सारकें जें येदें व्हडलें समाज माध्यम आमी दिता तेन्ना भुरग्याक खंय तरी आनी भुरगें तें कित्याक ताका उज्याक हात लावनाका म्हटल्या बरोबर तें पळोवन तें लेवन क्युरियोसिटी, बेजीक दीज आर इम्पल्सिवनेस, क्युरियोसिटी, ह्यो भुरग्याच्यो बेजीक, वाडट्या भुरग्याच्यो बेजीक निड्स अँड दे हॅव टू बी केटर्ड टू. ओके, ती चुकतलीं, ती तुमचे कडेन आर्ग्युमेंट करतलीं, पूण तरी सुद्दां ती भुरगीं, तांची इट इज नॉट इजी टू रेज अ चायल्ड. ओके, ताका लागून आमी म्हणटात की इट इज इजी टू बी फादर अँड मदर, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ पेरंट. एक्झॅक्टली, पालकत्व जें आसा पळय. म्हाका एक हातूंत भितर एक इश्यू येता, आतां परत आमच्या डिस्कशना कडेन येता आसतना हॅरेसमेंट आनी ब्लॅकमेल हाका जेन्ना जाप दिता आसतना वायलंट जावप, ताजे परस पालकांच्या हातान आनी कितें उपाय आसा?
ओके, आता जेन्ना हॅरेसमेंट जाता म्हणून कळटालें ऑर ताणें चलयेक आपले गमावले अशें धरया की एवरीथींग इज लॉस्ट. Exactly. पहिली गजाल आमी रियलायज करची पडटली, इट इज अ डिवास्टेटींग सिच्युएशन फॉर दॅट फादर एंड मदर. ओके, बिकॉज समबडी हॅज लॉस्ट अ नियर एंड डियर वन. आता हाजेर आमी कशे उपाय काडटले? आपल्या चलयेक जस्टीस मेळपाक जाय, समाजान जी पळय कितें प्रतिश्ठा ती मेळपाक जाय, ती हाल्ल्या अशें जेन्ना येता तेन्ना पालक हिंस जाता. यूज जाता. आणि जशें हांवें तुका म्हटलें, जे 5 स्टेजींतल्यान तो वयता. पहिली स्टेज जी आसता ती डिनायल, आपल्या चलये कडेन हें जावंकूच शकना अशें ताका दिसता. दुसरी स्टेज आसता एंगर, जाणें ताका राग येता की आपूण हाका बुद्ध शिकयतलोच म्हणटा तो. बरोबर. तिसरी स्टेज आसता बार्गेनिंगान, वेन ही सेज लायक ओके जालें तर देवा अशें जावंक नाका आसलें अशें म्हणटा तो, आनी मागीर डिप्रेशनान वयता अँड देन फायनली तो एक्सेप्टन्सान येतलो. पूण हांगा जेन्ना बापूय तो कायदो आपल्या हातीन घेवपाक सोदता तेन्ना तो एंगर स्टेजीन आसा आनी तातूंत ताका फाटीं फुडें आनी कांय दिसना. ताका दिसता की तो टार्गेट ताका तर टार्गेट केल्या उपरांत आपलो हो सूट सगळें जातलें, आपल्या चलयेकूय शांती मेळटली. पूण तो एक विचारा पलीकडे वयता की हो कायदो आपूण हातीन घेवप काय ना. ताका ताजो जो सायड इफेक्ट जातलो तो कितें जातलो? आपूण मनीस म्हणून आपलें अस्तित्व कशें आसता. तो आतां कादयेन भितर पडटलो, ताका Yes. कितलींशीं वर्सां भितर वतली, परत फॅमिली उद्ध्वस्त जातली. येस, सो दॅट सेल्फ अवेरनेस आनी कंट्रोल ओवर एंगर टू टेक द रायट डिसिजन ते नासता आनी त्या रागाभरान हें डिसिजन जाल्लें आसता. आनी मागीर ताजो जो सायड इफेक्ट आसता पळय तो ताका मागीर कळटा आनी तो मागीर गिल्टान वयता, मागीर तो रिपेंट करपाक लागता. इफ यू सी द मायंडसेट ऑफ द फादर रायट नाव, ही वील बी इन दॅट स्टेज वेर ही वील बी रिपेंडिंग ऑन वॉट ही हॅज डन. ऑनर, शेम आणि रिवेंज, honor, हाका तूं कशे तरेन आता No, कारण आमी सैराट सारखे सिनेमा पळयल्यात, कळ्ळें की इंटेन्स लव, ताजे नंतर पळून वचप, ताजे नंतर डिस्ट्रेस, बदलो. हो प्रकार आतां समाजान भितर गोंयान हो आमकां तो दिसून आशिल्लो किंवा तो इतलो भायर येनाशिल्लो, आतां मिडियाक लागून तो आयला. सो तुवें म्हणटा तशें गांव हातून इनवॉल्ड आसा, हातून समाज इनवॉल्ड आसा, हातून सबंद राज्य इनवॉल्ड जाता. कन्सेप्ट हॉनर, आता हॉनर सारको शब्द जेन्ना तुमी घेता, म्हाका खंय तरी त्रास जालो अँड आय गो अँड हिट समबडी, म्हणजे कोणाक तरी इक्वली आपूण कोणाक तरी वचून तातूंतल्यान हांवें कितें तरी गमयलां. ओके, सो ताजें वचून सो समवेर दॅट हॉनर इज कनेक्टेड आनी तो हॉनर बट ताजो एक वेगळ्या हितूनच्यान हें. आनी परत म्हाका लज जाली. ओके, म्हाका लज जाली आनी ताका हांव बुद्ध शिकयतलें. हे 2 फॅक्टर्स. ओके, आनी हे दोनूय फॅक्टर पळयशात जाल्यार सायकोलॉजिकली हांकां वेळीच ह्या विचारांक खंय तरी आळो घालपाची गरज आसा. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाजे कडेन आनी ते सुचना. बऱ्याचदां अशें जाता की जेन्ना मनाचेर आघात जाता, आमी ट्रॉमा कावन्सिलींग म्हणटा. आतां जर हांव म्हाका विचारशात न्ही, हे सगळे फॅक्टर पळयता आसतना हांव स्वताक एक परत प्रश्न विचारता की आतां कितें ही घडणूक घडली तर आतां दोनूय कुटुंबांक गरज आसा ती आपतकालीन समुपदेशनाची. ओके, देर इज समथींग कॉल्ड एज ट्रॉमा कावन्सिलींग. आनी जे आमी सदांच म्हणटात मानसशास्त्रान अशें आसा की गुन्यांवकारी किंवा जो गुन्हो भोगता आनी जाचेर अन्याय जाला ह्या दोगांयकूय मनीस म्हणून आमी पळयता. ओके, आनी तांच्या बरोबर रावन जेन्ना एखादी गोश्ट, आनी दीस कूड बी पुट अप एज एन एग्जाम्पल टुमॉरो, की जेन्ना एक गोश्ट अशी इम्पल्सिवली घडटा तेका योग्य तरेन मार्गदर्शन किंवा तांच्या बरोबर रावन ती गोश्ट समजून घेवन ताजेर उपाय करपाची गरज आसा. डॉक्टर विठोबा, म्हाका तुजे कडल्यान आमची कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला, म्हाका तुजे कडल्यान निमाणो शब्द जाय. ओके, सो निमाणो शब्द म्हणजे आता ताकाच एक कनेक्शनान हांव सांगपाक सोदतां की इमोशनल हायजॅकींग जालें ते बापायचें. सो ते कंट्रोल करपा खातीर आमी एक तरा जी आमी आपणावपाक शकता ती म्हटल्यार एक्ट इन रिस्पॉन्स रादर दॅन रिएक्शन. हें रिएक्शनरी जालें कितें तरी. रिस्पॉन्सान तर जाल्लें जाल्यार कायद्याचो हेल्प घेवंक जातालो, ज्यो NGOs आहा ताचो हेल्प घेवपाक जातालो, अशें खूब कितें करपाक शकतालो तो, पूण ताणें तें केलें ना. आनी वता कार्यावळ सोंपयता हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की मनीस जो आसा पळय, अप्स एंड डावन्स तुमच्या लायफान येतले, पूण जीव दिवप ऑर जीव सोंपप हें ताचेर सोल्युशन ना. देर इज ऑलवेज अ लायफ आफ्टर एवरी डिबेकल, हें याद दवरया. दुसरें, कितें समज आपल्या कडेन वायट जालां जाल्यार कायदो हातान घेवप ऑर मॉब जस्टीस दितलो आपूण, हें ताजेर उत्तर जावपाक शकना. आमी कायदो सुवेवस्था आमी फॉलो करया, सजण नागरीक अशें आमी जावपाक शकता. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना तुमच्या भितर रिलेशनशीप जाता ऑर कितें टर्मॉयल जाता, प्रॉब्लम्स असतात, सी दॅट तुमी ते व्हेंटिलेट करतले. तुमच्या आवय बापाय कडेन उलया, टिचरी कडेन उलया, ट्रस्टेड मनशा कडेन उलया, नाल्यार हेल्पलायनाचो हेल्प घेयात, नाल्यार कावन्सिलराक तरी मेळात. हें म्हणून हांव म्हणटलो की बरे भशेन जगुया, हॅपी रावुया. विठोबा, थँक्यू व्हेरी मच. तुजे ह्याच उतरांनी कार्यावळ सोंपयता. समाज प्रगल्भ जावपाक जाय, भुरगीं प्रगल्भ जावपाक जाय, तांचे भितरचें पळय नातें आसा तें बरें घटमूट पांयाचेर उबें आसपाक जाय. पॉझिटिव्हनेस हें आपल्यालें, ताचे खातीर आपूण कितेंय करतलो, ताका त्रास दितलो, मानसीक त्रास दितलो, ताका धमकी दितलो, पालकांक धमकी दितलो, हें जें पळय कितें चल्लां न्ही, हें एक दुयेंसाचें लक्षण. म्हाका दिसता हें दुयेंस ना करपा खातीर
समाज प्रगल्भ जावचो पडटलो. टिचर्स हातूंत रोल येता, पालकांचो रोल येता, तुमचे सारके संस्था, कावन्सिलर, समुपदेशक सगळ्यांचो रोल येता. म्हाका दिसता तुमी दोगूय जाणांनी, विठोबा म्हाळकार आनी सुलक्ष गांवस, तुमी दोगूय जाणांनी वचून ह्या चर्चेक एक बरो आयाम दिलो. तुमचे दोगांचे हांव उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.